हे पळय आयज ताल्ले हाडल्या बाजारांतसान. आज एक ताल्ल्यांची रेसिपी करून दाखयता तुमकां. आमची आदली स्टायल रेसिपी ट्रेडिशनल गोवन. पळया मागीर फुडें दाखयता. पळय ताल्ले जाले सुटी. आतां तेजो मिजप्लास पळया कितें कितें वयता पळय तें तितून दाखयता तुमकां. मोठें मीठ, लेमन स्लायसीस, हो तेका हांवें मसालो केला. हल्दी पावडर, लेमन ज्यूस, फायन चॉप चिलीज आनी ह्यो स्लीट चिलीज लांबोडी कातरल्या आनी करीपत आनी आनियन स्लायसीस आनी वयल्यान इलो क्रश पेपर. पळय फुडें कळ्ळें करता. हांकां मसालो लायन घेता ताल्ल्यांक हांव आतां मागीर फुडें दाखयता. हे पळय आतां ताल्ले आतां हे कोल्याचेर वयतले. आमी म्हणटा केळीचें पान. सो त्या पळय कळ्ळें घालता तें आतां पळयता. पळय आनियन स्लायसीस पोंदाक घालता. ताका बेज कहो रेडी करता. मातशें मागीर बेज घालला कित्याक हे आनियन तुमकां मागीर निमणें खावपाकूय मेळटलें आनी बेजाक तें मागीर लागना पानाक लागता. तेजी स्कीन सारकी स्टेडी उरता. इल्लीशी करीपत घालता पोंदाक. आनी हे पळय आतां ताल्ले घालता तेजेर. पळय हे ते मांडपाचें तेजेर. ताल्ले बरेच व्हडले आहा सारके म्हजे हातीचे सायजीचे व्हडले आहा सारके. पळय केदे व्हडले आहा पळय ते. मागीर घालता मोठें मीठ, मोठें मीठ मातशें सुबेजूच घाला. हें आमचें गोंयचें मोठें मीठ आग्राचें. मागीर वयल्यान हे लेमन स्लायसीस घालता. हेंचेर मागीर फ्लेवर येता बरो लेमनाचो. आनी ह्यो स्लीट केल्ल्यो चिलीज. हे चिलीज घाल्ले स्लीट केल्ले. तो मसालो उरला तो वयल्यान घालता. थोडोसो उरला पळय तो. हे येतले ते. वयल्यान इल्लोसो क्रश पेपर घालता. झालं. ही आमची आदल्यांची रेसिपी. पूण हांवें मातशें दुसरे भाशेन केलें. आदी ते लोक कितें करताले नुस्तें घेताले हे हॉलो घेताले आनी त्यो आमच्यो हेज्यो मिरसांग्यो घेता न्हय पुर्तुगेज मिरसांग्यो सारके तिखट मिरसांग्यो आसता त्यो घेताले आनी ते तेंच्या पोटान भोत्ताले सारके. आनी हो हॉलो तो बांदप केळीच्या पानाक बांदप आनी दोपट्यान घालताले. दोपटो म्हणजे आमचे चुलीच्या फाटल्यान पळय तो आसता पळय तो तितून घालून ते आदी भाजताले. आतां म्हयशीन हिंगा दोपटो ना. हांव स्ट्रेट ओवनान घालतलो. मागीर आतां पॅक बांदता ते हांव सारके रेडी करता आनी दाखयता तुमकां. मागीर ओवनान घालतलो. मागीर कूक जाले उपरांत पळोवया. पळय रेडी केला आहे आता.
हॉलाक सारकें बांदून रेडी केला आणि बेकिंग ट्रे घालून तयार केला आहे आता. आता ताका घालता ओव्हन आहे ऑलरेडी प्री हीट करून दवरला हो पळय. आता घालता ओव्हनान. गेले ओव्हनान. मागीर रेडी जाले की दाखयता तुमकां. चल जाले माझे रेडी. हे पळय आता हांवें डिश आउट केले ऑलरेडी. ते तुमकां दाखयता डिश आउट केले ते पळया. हे पळय हिंगा हांवें करून दवरले, डिश आउट करून दवरले तुमकां दाखोवपाक. पळय पळय ते कांदे घाल्लेले ते ऑनियन रिंग्स आणि हे लेमन्स आणि थोडें गार्निशिंग घाल्ला. आणि तांकां एकम्पनीमेंट दिवपाक हांवें एक धाकटीशी डिश केल्या. ती म्हटल्यार हे पळय आमचे सगळ्यांचे गोंयकारांचे फेवरेट तोराचे शिऱ्यो. ह्यो पयल्यार मातशें तोंडाक उदक सुट्टा जाणां सगल्यांक. हे पळय तेंचे एकम्पनीमेंट तोराचे शिऱ्यो केल्या. तुम्ही रेसिपी ट्राय करून पळया आणि सांगा म्हाका कशें लागता पळय ते. चल तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन. आणि सगळ्यांक काळजांत आनी देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे व्हिडिओ पळयता पळय तांकां तुमचो स्पेशल टायम काडून. विसरनाकात म्हाका सबस्क्रायब करपाक आनी शेअर करात. चल फुडल्या व्हिडिओन मेळया. आदियोस.